सोमारा माघ महिन्यातली गणेश जयंती जाली। हाका माघी महिन्यातली गणेश जयंती अशें म्हणटात। भाविकांनी देवळात वचून मंगल मूर्तीचे दर्शन घेतले। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। सहकारी माझे सगळे आम्ही झोटान काम करतात। वर्सा साधारणशे 2-3 हजार लोक जमतात हांगा महाप्रसादाचो लाभ घेतात। यंदाच आम्ही हे साधारण कोविडच्या हेच्या खातीर महाप्रसाद आणि बाकीचो उत्सव मंडप हे मातसो कमी प्रमाणात जाल्ला, कारण हे जे कोविड प्रकार आसा त्याच्यामुळे हांगा त्रास जावचो न्ही आणि लोक इतके संख्येन आता दनपार जाता संख्या वाडत वयता, ते संख्येक कंट्रोल बसचो म्हणून आमी थोडे नियम पाळून हो उत्सवाक मर्यादीत स्वरूप दिला। नाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात लोक बसतात। 3 तांचे तर हांगा विचरूं नाका, संबंद दोशी उडयल्ले आमकां इतको लागतात की आमकां कंट्रोल जायना। अश्यो भक्तगण हांगा देवाच्या आशिर्वाद घेवपा खातीर येतात। म्हजें नांव सदाशिव वेलिंगकर। हांव बी रेडेघाटीचेर हांगा असोच एक गणेश भक्त म्हणून काम करता। वर्सान वर्स आमी हांगा काम करीत आसता। जशें आमी आतां आनंदान सांगलें त्या प्रमाणे आमी एक्चुली थोडक्यात प्रमाणात ह्या वर्सा साजरो करता, कारण कोविड असल्या कारणान। ह्या वर्सा आमचो सेम टायमार मूर्ती बदलपाचो बी एक योग आसलो, म्हणून कोविड आनी बाकीचे थोडे कारणाक लागून आमकां तो मातसो फाटीं दवरचो पडलो। साधारण एप्रील म्हयन्यान आमी आमची नवीन मूर्ती स्थापन करपाची आसा ह्या देवळान। आतां आमची 24वी गणेश जयंती। 24 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी आमचे सिनियर जे मेंबर आशिल्ले तेंच्यांनी बसलेले तेन्ना चिंतलें आमी हांगसर क्लबाच्या वतीन एक गणेश जयंती अशी साजरी केल्यार कितें जातलें, म्हणून सगळ्यांचो ताका होकार मेळ्ळो आनी तेन्नाच्यान ही आतां 24 वर्सां सेगीत आमी गणेश जयंती चालू आसा। वर्ष पद्दती प्रमाणे ह्या वर्सा आमी गणेश जयंतीचो उत्सव हांगासर क्लबाच्या वतीन साजरो करतात। तरी पण कोविडाचें सिच्युएशन आसल्या कारणान हो मर्यादीत प्रमाणांचो जाल्लो आसा, पण लोकांची उपस्थिती आमकां वर्सा प्रमाणे आसात।